नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. मोपा विमानतळाक नांव खंयचें दिवचें हाजे वयल्यान एक वाद चल्ला. फाटलो म्हयनोभर सस्टेन्ड त्या संदर्भात वेगवेगळी नांवां येतात. कोण म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकर, मनोहर पर्रीकरांचें नांव दितात, टी बी कुन्ना, अशी वेगवेगळी नांवां आमच्या मुखार नाचतात. वेगवेगळ्या नांवांचे एक वेगवेगळे वलय तयार करतात वेगवेगळे लोक. आनी ह्या संदर्भात मुखेलपणान जो आवाज उठयला ते आसात सुभाष वेलिंगकर सर. सुभाष बाब, तुमकां हांव आमचे कार्यावळींत येवकार दिता. एक विशेष मुलाखत म्हाका तुमची घेवची अशी दिसली, कारण तुमी सातत्यान ह्या विमानतळाक, मोपा एअरपोर्ट हो एक व्हडलो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जातलो गोंयचो. अजून पर्यंत आमी दाबोळी वापरताले, आतां येदो व्हडलो विमानतळ गोंयांत भितर मुखार येता. आनी अशे वेळी ताका तुमी मागला सतत. दयानंद बांदोडकर जे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री आनी गोंयचे भाग्य विधाते अशेंय तांचें एक नामकरण खूब जाणांनी केलां, एक्सपर्टांनी केलां. तांचें नांव मोपा विमानतळाक दिवचें अशें तुमी सातत्यान मागलां. इतलेंच न्हय तर तुमी एक पावल मुखार वचून ह्या संदर्भात वेगवेगळ्यो सभा घेत आसात आनी जनजागृती करपा खातीर आंदोलनाचोय मार्ग तुमी आपणायला. तुमचो हाजे फाटलो हेतू कितें हें आमकां समजून घेवपाचें आसा. तुका खबरच आसा, हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो स्वयंसेवक. विचार करता आसतना आमकां एक अशी संवय आसा, ती जाल्ली आसा संवय, की काही इश्यूज जे आसा, म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या प्रदेशाचो विकास अशें जेन्ना दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर हातूंतल्यान कितलो विकास जालो हें आमकां म्हत्वाचें दिसना. जे प्रस्न भावनीक दृश्ट्या, संवेदनात्मक दृश्ट्या, सामाजीक दृश्ट्या, सांस्कृतीक दृश्ट्या स्पर्श करता आनी दूरगामी इम्पॅक्ट दवरतात, प्रभाव दवरतात आपलो, अशा गोष्टींनी आमकां इंट्रस्ट आसता. न्ही बोल सुभाष बाब, मातशें इंटरप्ट करता. हें म्हाका दिसता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान चड बरें ताळ्ळें, लोकांची मानसिकता लक्षांत घेतली, लोक चड भावनीक. म्हणजे अजून पर्यंत RSSन सदांच एक भावनीक मुद्दे घेतल्यात, हें तुमी टाळूंक शकनात. बरोबर ना, भावनीकूच आसा तो. आनी कशें आसा, एखाद्या प्रदेशाचो पिंड किंवा आत्मा जाका म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चरान तयार जायना. सामकें खरें. तो एबस्ट्रॅक्ट आसता, पण तो समाज पुरुश जो आसा हो जागृत आसता. ताजी कायमची जडण घडण तरेतरेच्या प्रसंगांतल्यान चालू आसता. काही घटना अश्यो घडल्या फाटल्या हातूंतल्यान की गोंयचो पिंड खलास केलो, काबार केलो, गोंयचो आत्मा मारून उडयलो. आनी खरें म्हणजे ह्या सगळ्या भाऊसाहेबांचें नांव फुडें हाडटा आसतना मनोहर पर्रीकरांचें नांव येवपाक जाय आशिल्लें अशें कांय गरज ना. कित्याक भाऊसाहेबांचें नांव हें रिएक्शनरी नांव न्हय, पण जी अधोगती गोंयची जाली आनी जाका हांव विटनेस आसा, साक्षीदार आसा. 2012 पासून म्हजो राजकीय क्षेत्राशी संबंध तुटलो, तोडलो हांवें. म्हणजे म्हाका हातूंतल्यान लक्ष घालपाचें ना अशें म्हणून. ताच्या पयलीं पूर्ण कॉन्टॅक्ट म्हाका आशिल्लो. 2012च्या नंतर जें अधःपतन गोंयचें सांस्कृतीक, संवेदनात्मक, भावनीक जें जाल्लें आसा, हाका हें कोण भरून काडूंक शकचो ना अशें म्हाका दिसता. तूं म्हणटा पर्रीकार हाका जबाबदार आसा? एब्सोल्युटली. म्हणजे क्रमांक 1चो जबाबदार जर कोण जर आसत जाल्यार ताका पर्रीकर आसत. कित्याक बाकीचे सगळे जे आशिल्ले तांकां स्वतंत्र इमेजूच नाशिल्ली. म्हणजे उदाहरणार्थ इतले आमदार समोर बसले जाल्यार पर्रीकर वर्ड वॉज लास्ट वर्ड. त्यामुळे बाकीच्यांची मतां आसून ताका कांय किंमत ना. विधानसभेन हांवें पळयलां की तो मंत्र्यांक बस म्हणटालो आनी आपण उलयतालो आनी तुका कितें कळटा अशें करून ताणें बऱ्याक ओगी बसयल्लें आसा. आनी त्यामुळे एक मनीस ताका पूर्णपणे जबाबदार. ही टिका म्हणून हांव करिना. हांव एक समाजाचो अभ्यासक म्हणूनय आसा. हांव तितलेंच काम करिना टिका करपाचें. हांव गोंयभर रचनात्मक काम करपाक म्हजो सगळो वेळ वता. आनी म्हणून एक कितें आसा, हो भावनीक प्रश्न जो आयलो ताका पयलो आघात जो दिलो गेलो संस्कृतीक गोंयच्या, तो आघात दिलो हो मातृभाशेच्या मुद्द्याचेर. गोंयची मराठी आसात, कोंकणी आसात, ह्यो भाशा गोंयचो पिंड तयार करता आनी त्यो मारून उडयल्यो. आनी पद्दतशीरपणे अल्पसंख्यांक लांगूल चालन आसत किंवा आनी खंयचो मुद्दो आसत ताज्या खातीर मारून उडयलो इतलो खरो. त्यो साद्यो मारून उडोवंक ना, विश्वासघात केलो जनतेचो, लोकभावनेचो विश्वासघात केलो. कित्याक 21 जाण जे निवडून दिले
त्या इलेक्शनाक. ताज्या नंतर 21 जाण येवना, म्हणजे आतां 22 जाण जे आयले तातूंतल्यान आरजी आनी आपान जर मतां विरोधी पक्षाची फोडूंक नाशिल्लीं जाल्यार 7 जाणांक घरा बसचें पडपाचें. त्यामुळे 13-14चेरूच आसा भारतीय जनता पार्टी. आणि भारतीय जनता पार्टी ताका जबाबदार. म्हणजे म्हाका वेदना कितें जाता, जो पक्ष वयर सरचो म्हणून आमी सगळ्यांनी तळागाळा पासून प्रयत्न केले, त्याच म्हणजे दुसऱ्याच्या सामकें अशे तरेन भागांत तूं स्वता भोंवलो, जाका लोक भारतीय जनता पक्षाचें नांव वळखनाशिल्ले, लिडराक वळखनाशिल्ले. सो तांच्या भितर एक चेतना निर्माण कर, लोकां भितर एक राजकीय जागृती कर. हातूंत भितर तुमचो सामको आनी तुमचो आनी संघाचो सामको वांटो आसा. त्यामुळे दुसऱ्याचो भुरगो गुन्हेगार जालो जाल्यार तें मातशें पातळ आसता दुख्ख. स्वताच जाचे कडल्यान अपेक्षा दवरतात तुमी. आणि ना पूण सुभाष बाब म्हाका एक सांगात, तुमी गोंयचो पिंड म्हणलो, गोंयचो पिंड फकत भाशेचेर आसा अशें ना ना ना, भाशा ही दुरगामी आसा. हांव सांगता, हांगा नॅशनॅलिटी जी आसा किंवा डॉक्टर टी.बी. कुन्नानी डिनॅशनलायझेशन हो प्रकार जो केला हो पुर्तुगीजां पासून सुरू जालो. तो स्वाभावीक, तो अजून पोसलो वता, तो वाढत आसा. 4,000 लोकांनी एक पेटिशन युनायटेड नेशन्साक करून गोवा हें स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आमकां डिक्लेअर करचें अशा प्रकारची मागणी हालीं केल्या. तर त्यामुळे डिनॅशनलायझेशन हें थांबूंक ना. गोंय वेगळें उरचें म्हणून एक डेलिगेशनय सालादाराक मेळपाक गेल्लें. सामकें गोंयच्या मुक्तीच्या अवघे कांय म्हयने पयलीं ते सालादारान आयकलें ना. पूण तुमकां अशें दिसना आज जे पळय राष्ट्रीय प्रवाहान गोंय पळय सामकें गटांगळे खाता, ताजे परस गोंय वेगळें उरतलें जाल्यार वेगळें राष्ट्र नाका आशिल्लें? अजिबात दिसना म्हाका. तो भारताचोच भाग, अविभाज्य, आनी भारताचोच भाग आसतलो तो हाजे फुडें अशें म्हाका दिसता. तर हें जें आसा म्हणजे गोंय तोडपाचे प्रयत्न, पोर्तुगीज धार्जिणेपणाचे प्रयत्न अशें जें चलता, त्या दृश्टींतल्यान हांगाची संस्कृती जर हें जावपाक जाय, पनपपाक जर जाय, फुलपाक जर जाय जाल्यार भाशाच कारणीभूत. आनी एक गजाल तातूंत जर येताच ती अशी की तुमी म्हणलें न्ही, पूर्ण गोंय हें एक राष्ट्रवादाच्या धाग्यान बांदपाक जाय, सगळ्यांक एक राष्ट्रवादाची प्रेरणा मेळटली. जाल्यार हांव म्हणटा न्ही, बांदोडकारा परस देन वाय नॉट टी.बी. कुन्ना? ना, डेफिनेटली टी.बी. कुन्नाच्या हाज्या बद्दल खंयच ना. तुमकां सांगता, हांव ज्या भारत माता की जय संघटनेचो संघचालक आसा, तातूंतल्यान टी.बी. कुन्नाच्या स्मृती दिन आमी सगळ्या तालुक्यांनी म्हणजे 20 कडांनी गोंयांत तांचें पुस्तक येवचें, तांची प्रेरणा मेळची, हाच्या बद्दल कांय तुमचें योगदान एक कशें आसा, एक संदेश गोंयच्यान जर वचपाक जाय खंयच्या पार्श्वभुमीचेर, की जी अधःपतनाची पार्श्वभूमी आसा, हांगा सगळें गोंयचें इमेज जे इबाडलां ती भोगभूमी जाल्या, पुण्यभूमी, ती सात्वीक भूमी, सोजवळ भूमी गोंयची. तें इबाडपाचें काम गेल्या 10 वर्सांक सातत्यान चल्लां. आनी वारसो म्हणून जपपाचो ते प्रयत्न करतात. वारसो बी म्हणून सांगून तो कसो आनी कसलो वारसो तें म्हाका कांय खबर ना. पण त्या वारसो जो निर्माण जाला आनी जें पालन ते करता, तो वारसो मात्र गोंयाक खूब घातक आसा अशें म्हाका दिसता. पूण हांव तेंच म्हणटा की हातूंत भितर आतां द्वंद्व सुरू जाला म्हणटा तें मनोहर पर्रीकार वर्सेस बांदोडकार. तुमी बांदोडकाराचो पाखो घेतला. आतां एक गजाल तुमी जे पळय गोंयचें अस्तित्व म्हळें, गोंयची तत्व म्हळें, गोंयचो एकूण जे पळय आमचो कितें इथोस म्हळें, ताका बांदोडकार हो जबाबदार अशें म्हणना दिसना तुमकां? कारण बांदोडकाराचें तत्व आशिल्लें, तांणी सरळ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापनेन तांचो हात आसा. ते पयले मुख्यमंत्री जाले, ओपिनियन पोल जिखून गोंय महाराष्ट्रांत घालपा खातीर पूर्ण योगदान तांणी दिल्लें आसा. म्हाका त्या संदर्भान एक खुलासो करता. भाऊसाहेब बांदोडकर एका विचाराचे आशिल्ले. तांकां महाराष्ट्रान विलिनीकरण करप हाचें कारण अशें दिसतालें की गोंयान अराष्ट्रीय शक्ती जी आसा तांच्या हातान गोंय पडचें न्ही. एक गजाल. दुसरी गजाल जी आसा ती ओपिनियन पोल जेन्ना घेवपाचो निर्णय जालो त्या वेळाचेर भाऊसाहेब बांदोडकरांनी राजिनामो दिलो आपल्या पदाचो. म्हणजे कसल्याच प्रकारचें दडपण हे हाजेर आसपाक जायना. तो खुल्लेपणान ताका सामोरो गेलो. ओपिनियन पोलाचो निर्णय जाल्या नंतर भाऊसाहेबांनी तो जनतेचो कौल म्हणून शिरसावंद मानलो आनी ताज्या नंतर खंयच महाराष्ट्रान विलिनीकरण प्रश्न हो हाडूंक ना. हो ताचो मोठेपणा ना. पूण एक गोंयचो समाज जो जवळ जवळ 23 ते 25% अजुनूय भाऊसाहेब बांदोडकाराक गोंय महाराष्ट्रान घालपी अशें म्हणूनच पळयता. कारण जरी महाराष्ट्रान गेले ना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ताणें नांव बदललें ना, ताणें तें महागोमंतक करूं येतालें, वेगवेगळें तत्व. पूण एक पळय जें कितें तो पळय सूत्र आशिल्लें तें सूत्र तांच्या पक्षाच्या नांवान उरलें आनी आतां मेरेन चलता.
हे आमच्या गोंयकारांक एक अजुनूय एक समाज आसा न्ही तो ताजे कडेन एक मातसो अस्पृश्य त्यो धारणा तश्योच बाळगिल्या आणि त्यो ताणी बाळगचो अशा प्रकारचो प्रयत्न चल्ला. भाऊसाहेबांचो प्रश्न जेन्ना येता त्या वेळाचेर भाऊसाहेबांनी म्हणजे हे ओपिनियन पोल हे अटीतटीचें आशिल्लें. ब्रह्मास्त्र परिणाम लोकांचेर सर्वसामान्य समाजाचेर आशिल्लो आणि समाजान फूट पडपाक पोल हो स्वतंत्र हे म्हणून म्हणजे महाराष्ट्रान विलिनीकरणाच्या विरोधान लागप हें स्वाभावीक आशिल्लें. जालें कितें लास्ट मोमेंटाक शेवटच्या दिसांनी सगळ्या कडेन एक प्रचार केलो तो बऱ्या खातीर केलो अशें म्हाका दिसता. आनी तो बरोबर नाडी लोकांची जी आसा ती हेरून गेलो. तो कितें गेलो की जर महाराष्ट्रान विलीन जालें गोंय जाल्यार गोंयचो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर जावचो ना. ही गोष्ट जी आसा ही भाऊसाहेबांची इमेज जी लोकांच्या हातूंतल्यान आशिल्ली तांच्या बद्दलचो जो आदरभाव आशिल्लो हो मनीस जाय हो गरिबांचो कैवारी आनी हो आमचो तळागाळांतलो मनीस मातयेचो मनीस अशा पद्दतीची जी भावना आशिल्ली ती पराग परबान जे भाऊसाहेब बांदोडकर एंड फर्स्ट सोशल रेव्होल्युशन म्हणजे पुस्तक बरयलां ताचे हांवें पारायणां केल्यात. म्हणजे राजकीय दृश्ट्या सामाजीक दृश्ट्या भाऊसाहेबांचें योगदान प्रचंड व्हडलें. तेदो व्हडलो कुवतेचो नेतो आमकां त्या वेळार जाय आशिल्लो. भाऊसाहेबान गोंयच्या विकासाक दिशा दिली. गोंयांक कशें घडचें हाचे खातीर भायल्यान अधिकारी खंयचे अधिकारी येवचे काय महाराष्ट्रांतल्यान बरे तांकां गोंयचे बद्दल गोंयच्या वातावरणा कडेन गोंयच्या राजकारणा कडेन तांकां खबर आसा अशे तरेचे लोक हाडले आनी ताणें ठामपणान कांय निर्णय घेतले हे सामकें मान्य आसा. पूण आतां जवळ जवळ 50 वर्सां नंतर भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव तुमी दिवचें अशें मानतात. आनी एक समाज आज भाऊसाहेबाचें नांव खबर आहा आमच्याच एका ऑफिसांतलो एक मनीस तो म्हणपाक नाही मला वाटतं बांदोडकरांचें नांव द्यावं अशें म्हणटकीर बांदोडकराचें नांव दिवपाक जाय अशें म्हणटकीर हांवें ताका विचारलें बांदोडकराचें फूल नांव सांग. ताका सांगपाक जालें ना. सो बांदोडकार नांव आयकून लोक जाणात. पूण काही विभूती अश्यो असतात. प्रभू श्री रामचंद्र आसा हजारो वर्सां पासून आज ताजें सगळें जाता. छत्रपती शिवाजी महाराज आसा राणा प्रताप आसा अशीं काही व्यक्तित्वां जी जावन वतात तांकां काळाची मर्यादा लागना. ते अंतकरणान उरतात तशेंच. बरोबर की भाऊसाहेबाचो चॅरिझमा जो आशिल्लो हो मारपाचो प्रयत्न जाता अशें म्हाका दिसता. पूण एक सांगात तुमचे स्वता तुमची पळय जी राजकीय संबंद कारकीर्द आसा तुमचेरय काय आरोप जातात की भाऊसाहेबाचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जेन्ना सोंपपाक आयलो तेन्ना हे सगळें सोडून गेले न्ही. आज तुमचे बरोबर रमाकांत खलप आसा. रमाकांत खलप एमजी पक्ष सोडून गेलो इन्क्लुडींग शशिकला काकोडकर ती मगो पक्ष सोडून गेली. सो हे जे पळय कितें जे घडटालें तेन्ना तुमी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सोंपून तो सबंद ताजो पळय आधार आसा कार्यकर्ते तो BJP येवपाक जाय आनी कार्यकर्त्यांक तोडपा खातीर तुमचें योगदान आसा असो सरळ आरोप जाता. नॅचरली सो भाऊसाहेबांची ही प्रतिमा राजकीय प्रतिका एक बरी गजाल क्रेडिटेबल गजाल म्हणून मान्य करता. ताचें कारण कितें जाणा आमी दिवपाक तयार नाशिल्ले कार्यकर्ते BJPक. महाराष्ट्रवादी गोमंतक हो आमचो हिंदूंचो पक्ष अशें म्हाका दिसतालें आनी हांवें मांडलें. सुंदर सिंग भंडारी म्हजे कडेन आयिल्ले आनी आमची बैठक जाली. हांवें स्ट्रॉंगली म्हणलें प्रचाराक जर दिवपाचें जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक दिवपाचें दुसऱ्या पक्षाची गरज ना. 1 वर्षभर आमी दिवना इन स्पायट ऑफ हीज रिक्वेस्ट. आनी मागीर काही अनुभव म्हाका आयले. हांव मनोहराक घेवन भोंवतालो दत्ता खोलकाराक घेवन भोंवतालो संजय वालावलकाराक घेवन भोंवतालो खलपा कडेन गेलो जल्मी कडेन वतालो रवी नायका कडेन वतालो आनी म्हज्या लक्षांत आयलें काही उदाहरणां ती सांगिना हांव वेळ वतलो. पण ताज्या खातीर लक्षांत अशें आयलें की हो हिंदूंचो पक्ष न्ही. हांव हिंदूंचो कल्चरली उलय म्हाका खबर आसा. प्रश्न आतां आमचो जो आसा ह्या हाजो मुलाखतीचो तो भाऊसाहेबांचें न्ही. पूण भाऊसाहेबांचेर आनी एक आरोप जाता तो स्वता पराग परबान केला जो आतां हांवें तुमकां उल्लेख केलो. भाऊसाहेब हो व्यक्तिवादी मनीस आशिल्लो. भाऊसाहेबाक पक्ष वाडोवपाक शक्य आशिल्लें पूण ताणें तें केलें ना. सबंद फोकस स्वताचेर दवरलो. हो चडशे जे पळय सावथान सुद्दां जाणी पळय राजकीय पक्ष काडल्यात अण्णा द्रमुक धर हे सगळे ते फक्त व्यक्तिवादी आपल्याचेर फोकस दवरता. सो भाऊसाहेबाचो प्रॉब्लेम जालो. भाऊसाहेबाचो मगो पक्ष वाडलो ना. शशिकला काकोडकर ताची चली आयली पण तिका तो आवाकून आशिल्लो. सो भाऊसाहेबाचेर तो आरोप जाताच. मगो पक्ष जर आज अशें जर आवतिकायेक पावला जर भाऊसाहेबाक दोश दिवपाक जाय. राजकीय दृश्ट्या ताका पूर्ण एक परिमाण निर्माण करपाक राजकीय पक्षाचेर अंतर्गत कितें परिणाम जालो हो डिफरंट मॅटर. भाऊंची कारकीर्द जी आशिल्ली आनी भाऊंचें जीवन जें आशिल्लें
हें म्हणजे ताजें निश्कलंक चारित्र्य, ताजें व्यक्तिगत चारित्र्य न्हय, सामाजीक चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य ह्या हातूंतल्यान भाऊ खंयच कमी पडूंक ना. पूण तांणी मायनिंगा संदर्भात हांव सामको कठोर सगळ्याच टिकाकार अजून पर्यंत जे मुखार तातूंत भितर हांव बांदोडकाराकय घेता. मायनिंग कांय मोजक्याच मायन ओनराच्या हातान उरपा खातीर जें पळय कितें कितें जालें तातूंत भितर भावूय सावय बांदोडकरय आशिल्लो. पराग परबय म्हणटा तो एक भांडवलदार आशिल्लो. सो मायनिंग हो लोकांचो, मायनिंग हे लोकांचो प्रॉपर्टी ती 4 लोकांच्या हातान उरपाक जायना, तिजो लिलाव जावपाक जाय. हो जो पळय कन्सेप्ट आज आयला तो भावी साहेबाक त्या वेळार सुचलो ना. तुवें अशें म्हणूंकच शकना की ताका अर्थवेवस्थेची ना ना कितें आसा तेन्नाच्यान आतां पर्यंत मायनिंग प्रश्न खंय ताची धग जाणवली लोकांक. तें सगळें चलतालें, लोकांनी ताका विरोध करूं ना, कित्याक लोक देवर एम्प्लॉयड, तांकां धंदो पोटा पाण्याचे प्रश्न तांचो सुट्टालो. त्यामुळे हो विशय तांकां लागनाशिल्लो जें कितें आसा तो. तांकां नोकऱ्यो आनी ताजे पासून मेळणारे लाभ हे लागताले ताका. आनी प्रश्न निर्माण जालो मायनिंग एब्रप्टली बंद जें केलें आनी पर्रीकारान सांगलें की सुप्रीम कोर्टान करूं ना म्हणून, हांवें केलां म्हणून तें अशा प्रकारचें बोस्टींग ताणें जें केलें हें काही जाणांचेर वचपो काडपा खातीर म्हणून ताणें तें सगळें केलें बुद्ध शिकोवपा खातीर. आनी गोंयकारांक बुद्ध तो दॅट इज अपार्ट. प्रश्न भाऊ साहेबांचेर जर आयलो जाल्यार भाऊ साहेबान सरकारी पैशांचेर मदत लोकांक आनी कितें म्हणजे योजना केल्यो, सरकारी टेबला मेजा वयले तुवें म्हणटे निश्कलंक चारित्र्य आनी गोंयचे बद्दलचो एक मोग तांच्या सगळ्या हातूंत आनी लोकांचो भेदभाव ताणें केलो ना. हें सामकें. पूण एक सांगात, पूण भाऊ साहेबाचे हे मुद्दे एका अर्थान जर दवरले जाल्यार भाऊ साहेबाचे दाणे जड जाताच. पूण मनोहर पर्रीकाराक तुमी जो विरोध करतात हाका एक वैयक्तीक अशा आरोपाची हे आसा. एब्सोल्युटली वैयक्तीक ना. हांव कितें करता, आमी कितें करतात, संघाचे कार्यकर्ते जे तत्वनिश्ठ आसात बरोबर ते आपलो मुद्दो जो आसा तो मुद्दो हें करतात, पर्सनल हें दवरिना. आज बीजेपी वाले सगळे जे आसात ताजे कडेन म्हणजे पर्सनल देणे घेणे काय ना. बरोबर. पूण तुमचेर एक सतत आरोप जातलोच, कारण मनोहर पर्रीकार आसतना एक ताका कित्याक जाणा आतां पर्यंत एक मनीस गोंयच्या अधोगतीक कारणीभूत आसा अशें म्हाका दिसूं ना. जे मनोहराच्या बाबतींत दिसलें ताजें कारण हें इमोशन. मनोहर पर्रीकार आनी तुमचे जर समज वैयक्तीक मतभेद जावं नाशिल्ले जाल्यार अशें जावपाचें. कारण हाजे पयलीं दीनदयाल उपाध्याय हांचें नांव स्टेडियमाक दितात, एकलोय नांव पर्रीकाराचें काडना, एकलोय मनीस बांदोडकाराचें नांव काडना. आज अचानक मनोहर पर्रीकाराचें नांव जाता म्हणटकीर तुमी ताका विरोध करतात. अशे तरेचें मनोहर पर्रीकाराचें नांव जाता म्हणून विरोध न्हय, ताज्या फाटल्यान पॉझिटिव्ह भावना आसा. भाऊसाहेब बांदोडकारान सारकिल्लें चरित्र इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हें येवंक जाय. कित्याक आजच्या दलदलीच्या राजकारणान, आजच्या अनैतिकतेच्या हातूंतल्यान आनी गोंयची जी अशा प्रकारची इमेज केल्या तातूंतल्यान संस्कृतीची मातृभाशांची उपासना करणारो गरिबांचो केंद्र पूण मागीर टीबी कुन्ना कित्याक न्ही, किंवा पापू शिरोडकार सारको मनीस अशें खूब जाणांनी बरयलां की पापू शिरोडकार हाजी ताकद वीर सावरकरा येदी आशिल्ली. कारण वीर सावरकर थंयच्यान ज्या पद्दतीन भारतान आयलो ही एक इमेज आसाच. पूण पापू शिरोडकार हो इतिहास संशोधक, पापू शिरोडकार हो एक लेखक, इतलोय न्ही तर एक सामको प्रखर असो स्वातंत्र्य सैनीक जाका काळ्या पाण्याची शिक्षा जावन ताका आफ्रिकेक धाडलो. इतलेंच न्हय, थंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यान ताणें भाग घेतलो आनी थंयच्या लोकां खातीर वेगवेगळ्यो दहशतवादी एक्टिविटी केल्यो. हे देव व्हडले ताकदीच्या मनशाचें नांव कोणूच खंयच घेना. ना टीबी कुन्नांचो नांवांचो हांगा टीबी कुन्नांचो अनादर किंवा आनी कितें कमी लेखणें ताजें अशें न्हय, मोठें काम आसा टीबी कुन्नांचें. पण हांगा गोंयची भुमी आनी त्या गोंयची भुमीचो एक प्रक्षेपण जर करपाक जाय योग्य अर्थांतल्यान जाल्यार ह्याच भुमीन सुदैवान जन्माक जो सुपुत्र आयला तो आसा न्ही, जाका लोकांनी गोंयचो भूषण मानला न्ही, ताका भाग्यविधाता म्हणटात भाऊच्या, तर ताका हें मानलां. त्यामुळे तें हें जें आसा तें सायट्रॅक जें जालां बरोबर नांव ह्या पक्षाच्या दलदलीन, तर तें सायट्रॅक जाल्लें नांव हें. पूण आतां जवळ जवळ आतां ते म्हणटात की 11 तारखेक प्रायम मिनिस्टर हांगा येता,
तो ह्या एअरपोर्टाचें उद्घाटन करतलो. म्हणजे आतां सामके थोडे दीस उरल्यात. 5 जानेवारीच्यान एअरपोर्टाचें रितसर थंय कामां सुरू जातलीं, विमानां देंवपाक लागतलीं. इतलें आतां तेंकून आयलां आनी अशा वेळार भारतीय जनता पक्षान गोंयचें नेतृत्व म्हणटा हें केंद्राचो निर्णय म्हणून ते फट गोंयच्यानूच तो प्रस्ताव केंद्राक गेला आसतलो आनी तांणी तें नांव जवळ जवळ आतां एप्रूव केलां. म्हणजे अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा तें नांव आतां नक्की जालां. अशा वेळार तुमची भुमिका कितें आसता? हो प्रयत्न जो आसा हो प्रयत्न तुमी ताजो परिणाम कितें जाता इरिस्पेक्टीव ऑफ दॅट एक गजाल जी पॉझिटिव्ह आसा ही ठामपणे लोकांच्या फुड्यान वचपाक जाय, ताजे सगळे पैलू लोकांच्या फुड्यान उलगडूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे सरकार जे निर्णय घेता ताका सरकार जबाबदार. मातृभाशेच्या संदर्भान सरकारान जो निर्णय घेतलो ताका सरकारूच जबाबदार आशिल्लो आनी ताजे परिणाम सरकारान भोगले. लोकांच्या मनांतल्यान अशी भावना जर निर्माण जाली की सामान्यांचो मनीस, गोरगरिबांचो मनीस, हांव केन्नाय बहुजन समाज हें काडिना म्हाज्या तोंडांतल्यान, कित्याक संघान बहुजन समाजाने अन्य समाजाचो विचार केन्ना केलो ना. आनी म्हणून सामान्य लोकांचें नेतृत्व करणारो स्वाभावीक जो नेतो आसा. पूण आज भाजप चलयता बहुजन समाजातले लिडर स्वता प्रमोद सावंत सतत बहुजन समाजाचें नांव घेता. भाजपाचें एकूण जे पळय कितें रचना आसा ती बहुजन समाज केंद्रीत अशीच आसा. ते जर मनोहर पर्रीकाराचें नांव सजेस्ट करतात ताका जातीय किंवा ताका एक सारस्वत येना. ना 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 ताका जातीय लायना. जातीय मनोहरा कडेन अजिबात लायना. कारण मनोहर पर्रीकार हांव लायता तें गोंयची अधोगती जी आसा ही गोंयची अधोगती म्हाका मान्य ना. बरोबर. म्हाका हो पिंड गोंयचो आनी आत्मा जो आसा तुम्ही वैयक्तीक मनोहर पर्रीकार वैयक्तीक एब्सोल्युटली. कारण मनोहर पर्रीकारान कोंकणी किंवा मराठी केली ना, इंग्लिशीक तें केल्या नंतर सुद्दां एकदां पर्सनली हांवें मनोहराक सांगलेलें 1 to 1 मेळपाक जाय म्हणून. आनी आमी परवरी एका घरान मेळ्ळे आनी हांवें ताका सांगलें की हें तूं गोंयचो घात करता म्हणून, सामको घात करता. म्हणजे हांवें तूं केन्ना कसले अग्रलेख तेन्ना बरयला ते विश्वासघातकीच म्हणलं. विश्वासघातकी म्हणून हांवें म्हणलें ताका की तूं इतलें जें करता न्ही तें तुका कोण ब्लॅकमेल करता काय कितें, सीडी बी करून तुजी. काँग्रेसाचें राज्य आमी पळयलें. काँग्रेस अशा टोकाचेर वचून अल्पसंख्यांक लांगूल चलनाच्या काँग्रेसान बेजूच आशिल्ली न्ही ती. इंग्लीश डिसिजन हें जें आसा सगळें शिक्षण करपाचें हें जर सोडलें जाल्यार बाकी तांच्यांनी तशें कांय करूं ना, नॉर्मल हें सगळें. पण हांगा इतल्या टोकाक वचपाचें तुजें कारण कितें? ताका हांवें सांगलें हांव पूर्णपणे सगळी ताकद तुज्या फाटल्यान उबी करता म्हणून, कित्याक तुजें नेतृत्व आमकां जाय, तूं पंतप्रधान जाल्लो जाय आमकां. ही म्हजी भावना आशिल्ली. आनी एक कॅपेबल मनीस तो अशा हाज्या पर्यंत जर पावलो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. हांगा गेल्या 10 वर्सांचो कारभार जो आसा ताणें गोंयची जी वाट लायल्या, पाड जें घातलां. पूण आतां जर पळयत न्ही, हांव पयर एक कडेन हें उलयलो की ओपिनियन पोल जेन्ना जालो 67 तेन्ना लेखक, विचारवंत आनी समाजांतले बुद्धिवादी वर्ग हांचे कडेन राजकारणाची सुत्रां आशिल्लीं. आज ती सगळीं गेल्यात. तुमकांय कोण तुमी इतले बरे विचार म्हणटा तुमचेंय कोण आयकना. आमी वर्तमानपत्र आनी टीव्हींतल्यान आमचो आवाज उठयता. एक जें पळयलें वता म्हणजे बहुजनाचें सरकार म्हणजे खंयचें त्या जातीचें आसात ते नॉन बामण जे आसात ते बहुजनाचें न्हय. बहुजना बद्दल कळकळ आसची पडटा. फक्त तुमी मुखवटे दाखयले 4 ह्या जातींतले त्या जातींतल्यान तें हें न्हय. एखादो मनीस आसूंक शकता, तो सारस्वत समाजांतलोय आसूंक शकता आनी अत्यंत कळवळो बहुजना बद्दल आशिल्लो अशा पद्दतीन आसूंक शकता. तर हे कुळकायदो आनी कितें कितें ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो पळय. पूण मनोहर पर्रीकाराक एक गजाल सामकी की ताणें भारतीय जनता पक्ष बहुजन समाजा मदीं व्हेलो. विशेषतः भंडारी समाजाचे 8 जाण जिखून हाडटालो. हें सगळें जें पळय कितें कौशल्य एक राजकीय कशें आसा तें सांगता. फायर फायटींग म्हणून एक युनीट आसता प्रत्येक पक्षान. बरोबर. तो फायर फायटींग युनीट हो अत्यंत सक्षम बीजेपीचो आशिल्लो. ताजो फायदो मनोहराक एकदम वयर शिडी चडपाक मेळ्ळो. सामकें. श्रीपाद नायक आसा, राजेंद्र आर्लेकर आसा, लक्ष्मीकांत बार्सेकर आसा, हे तानावडे बी आसा, हे दुसऱ्या फळीचे कार्यकर्ते. पण त्या वेळा वयलो विनय तेंडुलकर बी ह्या कार्यकर्त्यांनी जे तळागळान जे रान पेटयलां पळय आनी झांकल्यात. केन्ना केन्ना जेन्ना टीम आसता पळय तेन्ना म्हजे दोश जे आसता ते तुमी झाकपाचो प्रयत्न करता म्हणून म्हजे दोश उक्ताडाचेर पडना. मनोहराचे दोश जे उक्ताडाचेर पडले ना त्या वेळाचेर ताचें कारण म्हणून ही वॉज सरावंडेड बाय मोठे हे मानसिकता आशिल्ले आनी ताका टॉलरेट करप त्या एक्सटेंटाचेर अशी मनस्थिती दवरलेले लोक आशिल्ले ताच्या भोवती. त्यामुळे क्रेडीट हें एकट्याक वचना. क्रेडीट हें सगळ्यांक. एक सांगात, आतां जर मनोहर पर्रीकार जर नांव दिलें
मोपा एअरपोर्टार जाल्यार फुडें कितें जातलें? ना खबर ना लोक कशे रिएक्ट करता तें पळोवंक जाय. कारण तुमी पयर म्हापशा सभेन म्हणलां एक नव्या राजकीय समीकरणाक आतां जल्म जातलो म्हणून. ना म्हाका कित्याक हांवें म्हणलें तें राजकीय समीकरणां म्हणजे आशिल्ले लोक न्हय. हय म्हणजे ह्या पक्षाचो घेतलो त्या पक्षाचो घेतलो आनी तीच आवळ्या भोपळ्याची मोठ बांदली. Exactly. असलें न्ही. म्हज्या तकलेन जें आसा पळय आज अधोगती जाल्या राजकारणाची. बरोबर. तुमी 34 जाण विकत घेतात आनी तुमच्या बरोबर दवरता आनी ओपोजिशन सोडूंकूच ना तुमी. बरोबर. ओपोजिशनाक तुमी धमक्यो दितात. बरोबर. तर हें सगळें चोरां मारीचें सगळें राजकारण जें आसा हें सोंपोवंक जर जाय जाल्यार समाजांतले बरे लोक एकत्र हाडचे पडटले आनी तुमी आतां पॉलिटिक्सान येया म्हणून सांगचें पडटलें. काँग्रेसाक चान्स आशिल्लो तो काँग्रेस सोडटा नेतृत्व आनी आपसांतल्यो लाथाळ्यो अदीक जाण मुख्यमंत्री जाल्या पळय म्हणून. कित्याक 17 पर्यंत पाविल्ले न्ही ती 13 जाण आशिल्ले बीजेपीचे त्या वेळाचेर. पण हें घेतलें ना ताणें. म्हणजे फाल्यां जर मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिलें जाल्यार बीजेपीक एक कांय प्रमाणात बचावात्मक भुमिका घेवची पडटली. लोक उठटले आनी एक राजकीय समीकरणाक जल्म जातलो अशें दिसता तुमकां? अशें दिसता. हां सामकें दिसता. समाजान एकूण जें कितें हें आसपाक जाय पळय हें बऱ्या वटेन आसपाक जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट क्रीड कलर रिलीजन हें आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आतां पर्यंतचो म्हजो वेव्हार तसो आसा. त्यामुळे हांगा मनोहर पर्रीकाराचो द्वेश अशें न्हय पण जी सत्य आसा गजाल की जे सत्तेचे गुलाम आसात ते उलोवचे ना. म्हाका म्हजें कितें घेवन हें वता म्हजें हांवें कसल्याच प्रकारच्या पाकसावान हांव खंयच्या पार्टीच्या रावलो ना. त्यामुळे हांव उलोवंक शकता इतलेंच तें. म्हणून सातत्यान भाऊ साहेबांचो सुद्धा विशय जर आयलो जाल्यार पर्रीकाराक विरोध काय पर्रीकाराक विरोध न्ही. हें नांव जाय अशें म्हणून सांगपाक दुसरें खंयचें तरी नांव 1000 नांवां आसा ती सेट आसा ना पूण ताका तो कलर आयलाच. मनोहर पर्रीकार वर्सेस बांदोडकार असो कलर तुमी दिला अशे तरेचो येणें स्वाभावीक तो बट नॅचरल. ताजे कारण कित्याक दिवचें ही कारणां जर पळोवंक गेलीं जाल्यार ती कारणां मनोहराच्या राज्यकारभारान 2012 कडेन वता. दे आर डिपली रुटेड इन टू. बरोबर. न्ही पूण आमचें गोंय हो एक जालोच प्रश्न आतां नांव पूण तातूंतल्यान अनुशंगान तें गोंय आतां खंयचे दिशेन चल्लां? आमकां राजकीय खंयच्याच तरेची नितिमत्ता उरूना. सामाजीक आमी सगळे अधोगती कडेन पावल्यात. सांस्कृतीक तर तत्वां सोडून दिली, भाशाय सोडून दिली, भाशे फाटल्यान येवपी तत्वां सोडून दिली आनी एक आतां आमी फकत एक बुरसटलेले आर्थीक पयशा फाटल्यान धांवपी एक सामको उपगणो समाज अशे तरेची गोंयची प्रतिमा देशभर जावपाक लागल्या. ना ही स्थिती वतली. ताजें कारण अशें की पॉझिटिव्ह ताकदी काम करतात. आतां म्हाका निमाणो म्हजो प्रश्न तोच आसा. तुमी बांदोडकाराचें नांव काडलें जाल्यार कितली कॅथलीक समाज लागीं येवंक शकना. अशा वेळार तुमकां दिसना की एक अशें नांव आसचें किंवा मोपाच एक नवो नांव आयलें तें न्यू मोपा गोवा एअरपोर्ट. हें कित्याक न्ही? ना एक संदी जर आयली आनी एक ह्या दलदलींतल्यान एक जर नांव जर फुडें जर येता आसत आनी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जर चारित्र्याचो भाऊंच्या भ्रश्टाचार मुक्त सरकारचो जर एक पडसाद जर पडटा जर आसत जाल्यार आमकां आज तें जाय. थँक्यू सुभाष बाब, थँक्यू व्हेरी मच. आमी वेगवेगळे तरेन तुमकां प्रोवोक करपाचोय प्रयत्न केलो तुमचे कडल्यान जापो सोदपाचें पूण तुमी एक ठाम आसात आनी तुमी म्हणलें तशें की भाऊ साहेबाचें नांव ह्या प्रकल्पाक कित्याक दिवपाक जाय. तुमी तुमचे विचार म्हणल्यात. लोकांनी आतां ठरोवपाचें आसा. ह्या संबंद इंटरव्यूंतल्यान तुमच्या मुखार एक विचार आयलाच की अशे तरेचें राजकारण जें पळय गोंयांत चल्लां ताका मनोहर पर्रीकार जबाबदार आशिल्लो काय कितें. ताका आयची पळय जी बीजेपी आहा ती खतपाणी घालता काय कितें आनी मोपा एअरपोर्टाचें नांव कितें आसचें हो ह्या चर्चेंतल्यान जो कितें मुद्दो मुखार आयला ताचेरूय तुमी विचार करपाचे आसा. इतल्यान आमी ही मुलाखत सोंपयतात. सुभाष बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी बऱ्या तरेन आमकां जापो दिल्यो. हांव तुमचे उपकार मानतां. पळयत रावात गोमंतक TV.